मोगाळ भुरग्यानो, तुमकां सुमेस्तांक आयताराच्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासीक मोगाचो स्वागत मागता. भुरग्यानो, ह्यो व्हिडिओ तुमी आमच्या मंगळूर DSCच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर पळयते आसात. जर तर तुमी आमचें चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार येदोळूच सबस्क्रायब बटन दामूंक तुमचे कडेन विनंती करता. भुरग्यानो, आज आमी जेजू बऱ्या गवळ्या विशीं आनी सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची वोपार हाचे विशीं आमी शिकता. आनी आयच्या पाठाचो संदेश आसा, जेजू बरो गवळी तो आमची जतन घेता. जीजस द गूड शेपर्ड टेक्स केअर ऑफ अस. आनी हाचो उद्देश आसा, जेजू बरो गवळी सुकोवन गेल्ल्या ताच्या शेळयांचो ताका मोग आसा आनी तो आमकां राखून सांबाळून व्हरता. To know that Jesus the good shepherd loves each and every one of us. तर मागण्या मुखांत्र आयची दोतोरनेची क्लास आमी आरंभ करया. हात आमचे जोडया, दोळे आमचे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा बापा, आमी तुजीं भुरगीं सदांच तुज्या मोगांत रावता आनी हो मोग आज आमकां तुवें सुकोवन गेल्ल्या शेळयेच्या वोपारी मुखांत्र आमकां तूं कळयताय. बापा, आमकां समेस्तांक तूं तुज्या आशिर्वादांनी भर, आमकां राख आनी सांबाळ. आमी बरीं भुरगीं जावन जेजू बऱ्या गवळ्याची देख आमी घेवन सदांच तुजो मोग आमी अनुभव करूंक तूं आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमेन. भुरग्यानो, आमी जेजून सांगिल्ल्या वाटेन सदांच चलता गी, वा आमच्या कुशे प्रमाणे आमी चलता. जर तर आमच्या कुशे प्रमाणे आमी चलता त्या दाळा आमी सुकोवन गेल्ल्या शेळये परी जाता. आमकां वाट चुकता, आमकां गायड करूंक कोणीय मेळनात. पूण जेजूच्या वाटेन चल्ल्यार आमकां कश्ट मेळटले, पूण जेजू आमकां एंड मुसर गायड करता. तर ही एक व्हिडिओ आतां आमी पळयवया.
भुरग्यानो, आमी खंयची वाट धरया? जेजूची वाट धरल्यार आमकां आखरेक बेस्ट गिफ्ट मेळटा आनी जेजू आमकां सकड मेळशें करता. तर देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आतां आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळ 1 तावन 7 पर्यंत. आतां साबार सुंगागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी येतले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकून वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडन सुकून गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना? तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांदार घेता आनी घरा हाडून येता. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्ल्या 99 नितीवंता परास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यानो, तुमकां एक मोठ्ठें काम तुमी तुमच्या बुकार आतां बरया. शेपर्ड गोवळी इज इक्वल टू डॅश. लॉस्ट शीप सुकून गेल्ली शेळी इज इक्वल टू डॅश. 99 अदर शीप उरिल्ली 99 इज इक्वल टू डॅश. तुमी आत्तां पळयली न्हय वपार, तातूंत शेपर्ड म्हळ्यार कोण? जेजू. लॉस्ट शीप म्हळ्यार कोण? सिनर्स, पातकी. आनी 99 अदर शीप म्हळ्यार कोण? बरे मनीस जे कोणें पाताक करोना तसली. तर मगाळ भुरग्यानो, शेळयो आसात पळया, ती फान्नी म्हूण जात म्हणयेत. जर तर शेळी पलटी जावन पडल्यार ताका परत उठोवंक जायना. त्या देखून ताका गोवळी गरज उखलोवंक. शेळी मुस्त खावंक आशेता. अशें खावन शेळयेक पोटांत दूख सुरू जाता. देखून ताची जतन करूंक कोण जायजे? गोवळी जायजे. तर गोवळी कितें करता? गोवळी शेळयेक बसयता आनी ताचो पोस करता, वखद दिता आनी शेळयेक बरें करता. अटॅक करूंक दुसरी म्हूण जात येतना शेळयेक धांवूंक जायना. त्या देखून शेळयेक गरज गोवळी. शेळयेक एकोडे रावंक, एलोन रावंक लायकना. त्या देखून शेळयेक गोवळी गरज. गोवळी शेळयेक हेल्प करता, त्या शेळयेच्या इश्टांक मेळोवंक. आनी गोवळी सक्कड शेळयांक सांगाता हाडटा. जेन्ना सक्कड सांगाता आसतना एक शेळी चिंता, हांव पाड काम करतां. त्या देखून गोवळ्याची गरज त्या शेळयेक तिदवंक उपकारता. तर भुरग्यानो, खंडीत शेळयेक गोवळ्याची गरज आसात. जर तर शेळी एकोडेन्स आसल्यार मुस्त डेंजर ताका आसा.
जेन्ना शेळयेक बरो गवळी आसल्यार शेळयो हॅप्पी रावतात. कशें शेळयांक गवळी जायजे तशेंच आमकांय एक गवळी जायजे. आनी जेजू आसा आमचो गवळी. जेन्ना आमी पडटना जेजू आमकां हेल्प करता. जेन्ना आमी अस्कत वीक जातना जेजू आमकां स्ट्रॉंग आनी बऱ्या भलायकेंत दवरता. त्या देखून जेजू बरो गवळी आमकां जायजे आमच्या जिवितांत. जेजू आमकां प्रोटेक्ट करता. चक्कड कश्टांत तो राखून व्हरता आनी बऱ्या संगतींतय आमकां वाट दाखयता. देखून जेजू आमकां जायजे आमचो गवळी जावन. आनी जेजू मुखांत्र आमकां चक्कड संगती मेळटात भुरग्यांनो. आनी जेजू सदांच आमचे सवे आसा. देखून आमी एकसुरी वा आमी भियोवचें बिलकूल गरज ना. देखून भुरग्यांनो आमकां जेजू जाय आमचो बरो गवळी जावन. आमी आज देवाक थँक्यू म्हणचे भुरग्यांनो जेजू बऱ्या गवळ्याक आमकां दिल्ल्याक. भुरग्यांनो देव आमचो बाप न्ही गे. आमी सर्व ताचीं भुरगीं. देखून तो आमचो मोग करता. कशें आवय आनी बापूय ताचें भुरगें पिडेस्त जाल्ल्या वेळी त्या भुरग्या थंय विशेश हुस्को दाखयता आनी पिडा गूण जाल्ले वेळी संतोश पावता. तशें सर्गेचो आमचो बाप फातक्यांतय विशेश मोग दाखयता आनी तांच्या परिवर्तनांतय संतोश पावता. म्हणलें जेजू बरो गवळी आनी सुकुल्ली शेळी ह्या ओपारींत स्पश्ट जावन आमकां समजता. तर मोगाळ भुरग्यांनो ह्या हफ्त्याक तुमकां थोड्यो चटुवटिको. पयली चटुवटीक तुमच्या पाठबुकांत आसच्या ए आनी बी सेक्शनाच्या सवालांक जापी बरय. दुसरी एक्टिविटी हें बायबल वाक्य कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वळ 50 आनी 7 तूं शीक. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त मरिफात आमकां जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. बट थँक्स बी टू गॉड who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. तिसरी चटुवटीक हें गीत तूं आयक आनी तुका जाता तशें स्टेप घालून हें एक्शन सॉंग तुज्या घरच्यांक नासून दाखय. Baba, he's the good shepherd, everywhere I go he knows. Baba, he is my savior, I will follow where he goes. Jesus loves me, finds me, cares for me, watches, saves me, leads back home. Baba, he's the good shepherd, everywhere I go he knows. Baba, he is my savior, I will follow where he goes. I was so lost, where do I begin? He paid the cost for my sin. Baba, he's the good shepherd, everywhere I go he knows. Baba, he is my savior, I will follow where he goes. I was so scared, storms would frighten me. I will not fear, he's with me. Baba, he's the good shepherd, everywhere I go he knows. Baba, he is my savior, I will follow where he goes. I will follow where he goes. I will follow where he goes. चवथी एक्टिविटी हें क्राफ्ट तूं तयार कर. एक A4 सायजीचें पेपर अर्दें फोल्ड करन उपरांत ह्या व्हिडियोंत दिसच्या प्रमाणे तें फोल्ड करन मोदेंगात शेळयेचें पिंतूर सोडून उपरांत
भायल्यान बोलयाचें पिंतूर सोडून ताका एक कलर दिवन बोलयांत लिपोनसच्या शेळयेचें क्राफ्ट कर. आनी ह्या क्रियेची एक्टिविटी आसा हें गीत तूं शिक. जेजू बोऱ्या गोळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गी ताम तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेल्ली तुजी थंय ओड म्हाका पयस सोरूंक सोडनाका पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेल्ली
तर मोगाळ भुरग्यानो, आयची दोतोरणेची क्लास आमी आखेर करच्या फुडें देवाचो आदार मागया, हात जोडया, दोळे आमचे धांपया. भोव मोगाळा जेजू, आमी आमच्या जिवितांत सदांच तुज्या वाटेन चलोवंक आनी तुजी खुशी करूंक आमकां समजण हितून दी. चुकून गेल्ल्या शेळयेची आमी आमच्या जिवितांत चुकोवन पडनाशें आमकां राख आनी सांबाळून व्हर. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.